बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापाच्या पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर फुरगुडपाक आनीक सगळीं तुजी उतरां जावं आनीक सगळीं तुजी उतरां कोर, कित्याक ती लोकांन आयकून आपलें जिवीत नवसरून जिवीत बदलून पवित्र जिवीत ती जिवूं. आमेन. पवित्र आत्म्या सगळो लोक जो आयकता तांच्या मोतींत घाल आनीक तांकां कृपा दी ही खबर हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक फुडें धाडपाक शेअर करपाक आनीक दुसरे वेबसायटींचेर तेणी डावनलोड करून युट्यूबा वयलो पोस्ट करपाक तांकां कृपा आदार दी. आनीक फुडें वचोन तूं सगळीं तांचीं कामां करून घे आनीक तांच्या आदाराक पाव. कसल्यो आडकुळ्यो कितें ब्लॉक कितें आसल्यार तूं तांचे सुटावे करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 28 तारीख ऑक्टोबराची 2020. आज आमी इंतिया लूक ओवेसवर 12 चॅप्टर 12 वर्स 13 सान आहा तें. हिंगा एक ग्रेस्त पिशाची वोपार. हिंगा एक जेजू आनी एक वोपार घेता. ग्रेस्त पिशाची वोपार. आतां ग्रेस्त मनीस आसा कितें जालें, पिशी जालें. चोय ग्रेस्त आपल्या शाणो म्हणून कांय फायद ना. तूं तर देवागे तो राजा फिरमाण चल ना, पवित्र तो तूं ना जाल्यार बडे ग्रेस्त आहा तांकां पिसो. हेंचो बायबलाचेर बरयलो आहा ग्रेस्त पिशाची वोपार. म्हणटोच आतां कोण ग्रेस्त आहाय तेणी सोजमोच न्ही आमी शाणी, आमी जायत पयशे केल्याय, ते कितको केल्याय ते तुमकां खबर आहा. ते देवागे लायणीचे नाय ते तुमी हिंग पयलीं पीन मान थिंग पीन मान एकोडून तेकोडून ते एकोडून तेकोडून आनी केसो तुमकां सांगिलां हें इकून तें इकून जें आमगे धर्मान आहा तें सगळें हेसो करून तुमी पयशे केले आनी तुमी शाणे म्हणून कोताय. हेचो हिंग बरयलो आहा ग्रेस्त पिशाची वोपार. म्हणटोच जो मनीस ग्रेस जाला देवागे कोण आसतना 10% दिन आसतना आनीक जो ग्रेस जाला तो देवागे पळय मिलाग्र्यो आनी दुसऱ्या पळय रोजार तर तो कोण जाल्यार तो पिसो. तो गोड सोजमोता आसतलो. तो नेट मान भोंवता, मोटर घेवन गाडी घेवन एक्टिवा घेवन शाती फुलोवन भोंवता आसतलो आनी आख्खी फामील तेंगेली की आमकां जायते पयशे आहाय, आमी शाणी, सगळ्यां परस आमी हुशार, आमगे घोराबो सारको हुशार, आमकां आनी हात दिवपाक कोण ना. हेच मग गोडटी सोजमोताय आसतली. पूण आज आयकाय तुमी हेंचोय पिशी तुमी सगळीं. ग्रेस्त पड कोण सोजमोता नेट पड मान भोंवता पण ग्रेस्त म्हणून ती सगळीं पिशी. तशें तेगेले बायल भुरग्यांक कोण तो दादूल पण कोण नीट माता चेडो तेगेले बायल भुरग्यांक मांय पायक सगळें तेंचें एकू तो पीस जाल्यार आख्खे तेगे फामील पिशी सगळ्यांक एकू बगूं पडटा. तें तुवें वायटान एकठांयलोलें तें कोणा फायदेपणा सगळें माल तें. तुवें आतां एक ग्लासान पॉयजन हें केलें म्हूण तूं हिरोयल्यांनी सगळें एक एक घुंट मारूंक लायलें म्हूण तूं सगळो लोक पॉयजन पिता. तेशें कोण तें तुवें तो एकठांयलोलें तुगे तो फामील सगळीं हाता जा सगळें वायट तें तुका न्ही. तूं म्हणटा आपण एकल्यान केलें ओके तें आपण भोगतलो ना, सगळीं भोगतलीं तुजी बारबो कित्याक तीं तुगे पॉयजन पिताय. हेका लागून पवित्र जावपा सारकें गरजेचें. आनी आनी आमी केसलो उपाय ना संवसारांत. एकूच उपाय पवित्र जायना कांय ना तुका संवसारांतूय कांय ना आनीक मोत्रीय कांय ना. मोत्रीय फेरना. हिंग तुका दिसतलें आपण ग्रेस आपल्याक 2 पयशे आहाय, 2 पयशे केल्याय, भाट गेलां, घर काडलां दिसतो तुका. पूण हेंचो ग्रेस पिशाची वोपार ती. ग्रेस आनी शाण मुडी नाकाय तुमी कोण पड ग्रेस जाल्याय आपल्यागे बोळाचे पयशे करून ती आनी शाणे मुडी नाकाय. कित्याक तुमकां तें सगळें देवान दिलां. कितें पड तुमी केलां. तूं म्हणटा आपण नागोयल ना हें नागोयल ना पूण तुवें ओवर टायम कोन्न हें कोन्न और मेळना हिंग धांवन थिंग धांवन तुवें पयशे केल्याय ओके. पूण कितें सगळें देवानू दिलें तुका तें. तुगे आज पासून पड कितें तुगे जीव चलता तुगे आनी फामिली गेलो तो देवाचे काकुटेन. कित्याक तुवें कांय देवागे केलो ना. देवागेली काकूट सगळे रचणे आहा ते भाशेन तुकाय आहा. कॅथलिकांकू आहा जे वायट कॅथलिक आहाय तांकांय देवागे काकूट आहा. आख्खे रचणे आतां कितको आख्खी रचणां आख्खी पोरजां कितको संवसारांत लोक जियेता
तूं म्हणटाय ती वायट ती बरी न्ही जाल्यार तें कितको बरें जाता ती देवा गेली काकूट आयकाय आतां देवा गेली काकूट ती मसी म्हणटाय ती आनी काकुटी लागून देवान आपल्यागे पुता धाडलो संवसारांत लोकां सारकें कोण दी म्हणून कितें तें आनी तांकां आख्खो संवसारांतलो जिवितांतलो ओनंद सूख आनी कितें हुशालकाय आनी कितें बरें जिवीत लांब जिवीत भलायकेचें जिवीत सारकें बरें भाशेन सार दी म्हणून जेजून धाडलो जेजून सांगिलां हेतरी आय कम टू गिव यू न्यू लायफ एंड लायफ टू द एबंडन्स म्हणून कितें सारकें भरपूर माप बोन होतो तेश कोन्न चेप्पर फाडके म्हणटा तेश कोन्न दिवपा आमकां जेजू येयला आनी 2020 वर्स जालीं कोण तेचो जिवीत जियेलो दिश्टपणें आमकां एश कोन्न तो फामिलीन तो जिवीत जियेल जाल्यार फामील सारकी हें जातली सगळे वाटेन उत्पन्न जातलें फामिली गेलें भुरग्यां वाटेन ग्रेस्तकाये वाटेन भलायकी वाटेन सगळे वाटेन फामील बरी आसतली तूं तो बी घालीत गेल जाल्यार शेताक शेत जाय भात जायत रावता तुका रूख रोयत गेल जाल्यार फळ जायत रावतलीं एश कोन्न आमी देवागे हेंचे आहले कुरूय देवागे हितू आहले आमी कोताय देवागे उतरांत आहले आमच्यान करूंक जाता तें नाजाल्यार जायना पवित्र आहल्यार करूंक जाता हें सगळें जिवीत फुलोवपाचें आनीक वाडोवपाचें तूं पवित्र आहल्यार जाता तें नाजाल्यार एक भुरगें जालें ब्रेक माताय 2 जालीं ब्रेक मॅक्झिमम 3 हें सगळें देंवसरा गेलें तेंक स्वता आमच्यान इतले भुरग्यां पसून जातलीं ते कॅपसिटीचे ती कोताय आपल्यागे भुरगीं इतलीं आपल्या घरा पळय इतलो पुरो नाजाल्यार म्हाका त्रास काडूं जायनाय बायल म्हणटा आपल्याक दूख सोंसूं जायना भुरगीं जाता आसतना हें सगळें देंवसरा गेलें कसलो कोश्ट आनी दूख आनी कांय जायना तूं तो पवित्र आहा जाल्यार तुवें दुखें सांगो जाय म्हाका भुरगीं जाता आसतना दूख माशपू नाका तूं मुगे जिवितां नाका म्हणून आनी हांव देवागे उतरा प्रमाणे मुगेले कुडी एक ब्लेड लागपाना एक कांय लागपाना एक दाग हें पडपाना एक पोंत पडपाना कांय पडपाना मो म्हाका सिजरियन ना कांय ना मो जेजूच्या नांवान मुगेली सारकी सगळी नॉर्मल डिलिव्हरी मो एश कोन्न तुवें जेजूगे उतर लायन घेवपा जाय हें फकत पवित्र मनशान करपा आतां हेरांच्यान करूंक जायना तें हेर ते आदाव आनी एवे पळय ते कोश्ट दिल्ले जेजून भुरगीं जाता आसतना बायले कोश्ट दिल्ले आदाव आनी एवेन पातो कुत्रीत तूं कोश्टांतल्या भुरग्यांक जोलोम दितो मो ते जेजून सगळे कोश्ट काण गेले ती सगळो शिराप जेजून न्हू देवान गायलो तो देवानू काण गेलो तो येयन आनी पातकांतली मेकळी केली आमकां मूळ पातोक म्हणटाय तें ते पातकांतली आमकां मेकळी केली पूण आमी त्याच्या पातकां जियेताय पोत्तून तें सोडया आमी आनी आनी खंयची न्ही पातोक पोत्तून पातोक बंद करपाचें आनी आनी कांय ना तितून पातोक बंद केलें म्हणटरी तूं मागीर दुसरें भुक्षतलो आनी मागीर तूं सगळ्या मदें मोगान चलतलो ऑटोमॅटीक जालें आनी आनी तितून व्हडलें कांय ना इतलें करपाचें तूं म्हणटा हांव बरो जालो कितको जालो कामो कोण विचारलोलें जेजू कडेन पुतून आपण नव्यान जोलम कितकोन घेता काय मग जेजून सांगलोलें तुवें नवो जोलम घेवपा जाय मो मागीर तेणें विचारलें म्हागे कुसली हांव कितको वयतलो पुतून असो हो तो नवो जोलम सगळें वायट सोडपाचें जालें काबार नवो जोलम न्यू जालो तूं न्यू लायफ म्हणटाय तेका इतलें करपाचें आतां ही ग्रेस्त पिशा गेली वोपार चोया आमी लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें आज जेजू हिंग प्रवचन कोतालो चोय वोपार आजून कॉमेस चालू ना हें चोय लोक एकठांय जालो आनी कोण एकल्यान विचारलें मोदें गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग आतां कोणें प्रश्न केलो तेका प्रश्न म्हळ्यार क्वेश्चन व्हडलें न्ही तें तो आतां जेजू सांगता तूं मातशें भावा सांग म्हणून की हे पळय भाटा पळय 8 केले आमी ऑलरेडी केले हें गुरुजी आमकां पडलां कितें पडलें तेका त्या दायजाचो म्हजो वांटो तेगे वांटो
कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. आतां घोडी तेगेलो भाव ताका दिना आसतलो न्हू, दुसऱ्याक कित्याक सांगूं जाय न्ही. आतां तुगे फॅमिलींतू प्रॉब्लेम तूं हिंगा येदोळ मिटींग चलता आनी तूं टाकाची कोण थिंगा मिटींग प्रिचींग चलता आसून तूं उलयता म्हणटच कळ्ळ तुका हिंग कितें दाल में कुछ काला हे मो हिंग कितें पळय आहा मो प्रश्न तो कळटा आमगेजे. घोडी हाणें भाटा वांट कितें डबल दोला आसतो आपल्या वा कितें नाडचिंग केलें आसतलीं आनी भाव वांटून रेडी ना आसतलो. कितें प्रश्न आहा थिंगा वचोय. गुरुजी आमकां पडलां त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. आतां हांव जेजूक मातशें आतां घराक वचों पळय तो मोबायल काय ना भावा फोन मान मातशें दवरी भावा लायता जेजू मातशें उलयता खडे सांगू मो तेजो फोन बोन काय ना त्या घराक वचों पडटा आतां. घराक वचों तेंचे भितर हें कोन्न आतां हेणें केसो कितें केलो आहा मग कोण जाणा थिंग वचून थिंग पावता कितें जाता मग सिट्युएशन. आतां त्या घरा जेजू घराक आपयता यो मो आनी ताका उलय मो आनी ताका सांग मो हेगे पड कितें आहा तें हेका दी म्हणून म्हजो वांटो. आतां केत को वांट केले कितें मो कांय खबर ना आमकां पूण म्हजो वांटोची म्हणटा वचो हिंगात. आमी एश कोन्नू जायते आटी कोताय आतां माय पाय मोतरी जायते चोयले तुमी. मरण जालो न्ही ना अशी भाव भयणी आनी कोण देर आनी नोणोन हे ते सगळे तेंगे बायलो आनी घोव सगळे एकठांय जाताय भाट आटूं. मरण जालोलें ना हूंय ओ शिमत्रीसा पून येताय थिंगा हाय कोमेस भाटाचें बँक बॅलन्साचें हेजें तेजें सगळें बेगीन कोरया. आमी फुगत ना आमी वयताय गाल्फा वयताय मुंबय वयताय लंडना वयताय चल बेगीन कोरया. हेंचो हे ते आटे आनी म्हाजी कोण कितें म्हणटा ना आपण मायक चोयल्या इतू वर्सां म्हाका हें जाय म्हाका डबल जाय तुमी कांय मायक चोयलो ना. आनी कोण कितें म्हणटा ना मायन पायन म्हाका कोन्न दवरलो आहा वद तुमकां वद्दाचें तुमकां आठूं पडटलें हेरांनी तुमकां कांय मेळपाना तेज्या चड. एश कोन्न नाडचिंग कोन्न वचोय हो जेजू बोले येयल्लो एकलो वचोय म्हजो वांटो म्हणटा तो. एश कोन्न वांटे भांटे सगळे तुमगेले तकलेन करपा सोडयात आनी पळय गोवोरमेंटा कितें नेम आहाय कायद्यान न्हू कायद्यान चोलाय. म्हाका 1900 रस्त्याक वचो आनी हें तें सगळें रस्ते बस्ते सोडयाय भाटा आनी म्हाजी गांठी आयत कोणाक कोणशा दिना काय आनी ताका मागीर रस्तो ना सगळें तुमगे माय पायगे कितें आहा पळय तें बरेंको आटे आय पयलें बरेंको रस्ते बस्ते कोन्न तेजें सगळें सारकी कोन्न म्हाजी गांठी आयत ना कोणाक कोणशा पडलो मागीर जिवीत गो मागीर ती झगडीं म्हाजी झुजां तुवें म्हाका हिंग मारल रे मागीर तेंगे भुरगीं हाडटाय मागीर तुका मूठ दाखयताय हें मागीर सगळें आख्खें जिवीत गो मागीर चालू आहा तें कोणा गेलें माय पायगे खावपा आनी माय पायन कितको एकठांय गेलें तें अशें करून चोरयेन बी केलां आसता तुमकां सांगोत तेशें कोन्न तें मागीर पोवच ना. हेशें जाता तें म्हाजें तुमकां सांगलोय आतां चोय ग्लासा पॉयजन घालून तो हिरोयल्यान सगळ्यान घोंट मारलो तें सगळ्यांक लागोत मो हेचो एसो खबर त्यो तें पॉयजन हाच्या आतां तुमी झगडटायत. बरें मुखार या पूण जेजून अशी जाप दिली मनशा तुमचे भितर नियानीत वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. आतां तुमगे फॅमिली प्रॉब्लेम ते जेजू पयलो घेवन येयलो तो आनी जेजून ताका वचोन दिला आन्सर दिला म्हाका कोणें नेमला काय म्हणटा कितें करपाक नियानीत वो वांटप करूंक. कोणाक केदी पडपाचें कोणाक हुंच पडपाचें हाटले पडपाचें रस्त्या वयलें पडपाचें वो भाटा पयशे कोणें दिवपाचे हें पेपर वर्क करपाक आठीत आसतना कोणें पयशे दिवपाचे आदोगादा हें पेपर वर्क आनी गोवोरमेंटागे फी ती कोणें हारी करपाची हुंचकूड कोणा दिवपाचो हें म्हणटा जेजू म्हाका कोण अधिकार दिला भाट तुमगेलें तुमी तो देवा नाय जाल्यार झगडीं जातलीं तें आनी भाटांनी हाडून पावपा नाय तुमी एका तेका मागीर मारूंक लागतलीं. लोकांनी मारला जाणाय तुमी जिती मारलें आपल्यागे खास भाव भयणीक आनी तितवांग्यान सांगो नाका तूं तितवां मदें पड झगडी जाताय तितवांगे भुरग्यां मदें तितवां मदें अशें करून जाणाय तुमी तितीव तितीन बी ती आनी बरें करून सोडनाय तुका. जेजून सांगला म्हाका कोणें नेमला. आतां जेजू म्हणटा तांकां चोय
आनीक तुमी हें सगळें पोत्तें आत्तें करून तुमी सगळें होंडा उडोवपाक भोंवतायत. हें सगळें सोडय मातशें. आनी हिंग तो भाटा खबर तो कोणशा दवरलो जाल्यार मनशा तुमच्या भितर नियानीत वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. आमी हांचो हें आमगेल्या भुरग्यांच्या मदें अशें कोतायत. माय पाय कितें कोताय, भाटा कुडको तेका ओद, आपल्यागे चेड्या ओद, आख्खो भाटाचें ओद चेड्याक, आनी उरलो मागीर ओद मागीर चोडान हाडून खावपाचें. अशें करून माय पाय पयलें हें कोन्न डीड म्हणटाय तें कोन्न दोताय आदोगादा बली वचोन. हितू माय पांयांनी दोळे उगडपा जाय. तुमी सोल तुमगेलीं भुरगीं. तुमी एका तेका सुबेज आनी उणें कोन्न दो नाकाय. मोतरी सगळें बारबो हाडून हांय दी. तें एक सुबेज आनी तेका सुबेज मागीर ती सगळीं झगडी जाताय म्हाजी. झूज जाताय ती मागीर एकमुका मागीर तुगलीं भुरगीं मागीर एकमुका मारूंक भोंवताय आनी मान हाताय ना आनी जिती मारताय. कित्याक तुमी हें सगळें पेपराचेर कोन्न दवरलो आहा मो. ही सगळें हाल्स करपाचें आनी तुमगे मोतीन करपाचें कोण नाकाय. तें पुरो भाट तुमगेलें. ओके, नो प्रॉब्लेम. तुमकां जाय तें करूं जाता. तुमचें हें कळ्ळो तेका धरून जाता. पूण हाटल्या परिणाम कितें जाता तो चिंतले तुमी. भुरगीं म्हाजी मान हाताय एकमुका. तेका येता कित्याक, तेका येता कित्याक, म्हाका इतलें कित्याक, तेका थिंगा कित्याक, तेका हाटली कित्याक, हें कित्याक, तें कित्याक, तें मागीर सगळें राटावट जाताय, चोड जाताय. तें मागीर झूज जाताय, घरान झूज जाताय म्हाजी. ह्या संवसारांत भाटा लागोन तें भाट कांय आमकां जिवीत भलायकी दिवपाना, ना मग काम दिवपाना, कांय दिवपाना. ओके, व्हॅल्यू आहा तेका ना न्ही. पूण कितें सगळें वायटूय येता आमचेर. तें भाटा येतो सुबेज पड म्हळ्यार तुका बरें कांय येवपाना. तूं तो पवित्र जायना जाल्यार बरें कांय ना मनशा. तेका लागोन न्हू मायन पाय न्हू एका तेका तें डीड बीड कांय कोन्न दोची न्ही. सारकें भुरगें हाडून हांय दी सगळें आहा तेका, चेडो जावं चेडूं जावं. हिंगा तुमी म्हाजी फूट घाताय चोय. तुमगे भुरग्यांच्या मत तुमी फूट घालून वयताय. तुमी मेलीं गेलीं चल. म्हाजी हिंगा भुरगीं झगडों भोंवताय जिवीत भो. मागीर तेंगे भुरगीं हाडोतरी मागीर तीं लागतायत. तें म्हाजी बंद जायना तें. मागीर ताणें तांकां सांगलें कोणें जेजून, चोत्राय दवरात आनीक दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीची सोडून दियात. जेजू कितें म्हणटा, चोत्राय दवर म्हणटा आतां. चोत्राय म्हळ्यार कितें, हें जाव तूं न्हिदेंत तुलो उठ, चोत्राय दवर. चोत्राय दवरात आनीक दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार, पुस्कोळ म्हळ्यार कितें चोड, कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर धरलेलें ना. तुगे आतां सांगेल तुमकां तुगेलें जिवीत तुका बरी भलायकी, कोश्ट नासलोलें जिवीत, जायत्या पयशांचें जिवीत, तो म्हणटा तुगेलें ह्या भाटाचेर दवरलेलें ना. हो कितली पुस्कोळ गिरेस्तकाय. तूं कितलो ग्रेस जावं, तुवें कितली गिरेस्तकाय तुका आहा, तुवें केल्या, तुगे माय पायगे तुका मेळ्ळ्या. कोण एकलें चेडूं आहा, एकलो चेडो आसल्यार तेका माय पायगेलें जायतें उत्ता आनी तेका सोदा मागीर आपण ग्रेस, ते चेडूं सोदा आपण ग्रेस म्हणून. कित्याक घोवागलें पडलां, बायलेगलें पडलां म्हणून सगळें पण सारकीं ग्रेस जालें आतां. पूण जेजू कितें म्हणटा चोय, चोत्राय दवरी म्हणटा. ही पळय गिरेस्तकाय आहा ती ताचें जिवीत तिचेरच धरलेलें ना. हे गिरेस्तकायेचें आमगेलें जिवीत धरलो ना. आमगे जिवीत कित्याचें धरलो आहा, पवित्र. तूं पवित्र जाल्यार बरें जिवीत सारूं पावतलो. ना जाल्यार गिरेस्तकाय म्हणटा ती दुयेंसां वचपाची सांगेल तुमकां. ती कितली आसूं
तुम चोयलें व्हडले व्हडले ग्रेस आमगे गांवां आहले लास्टाक किडी पडून म्हणटा तेश को मेले सारकें इकून सगलें काबार करून हें चोय तुगेलें जिवीत तिचेर धरलेलें ना कितली ग्रासकाय आसा तुकोडे जेजून बरें को सांगिल्लें चोय तुमी ग्रासकायचे उडनाकाय एक दुयेंस लागल्या पुरो काबार आख्खी ग्रासकाय एक ऑपरेशनाक चोयले तुमी कितू लाख लागताय ते 40-50 लाख उणे आनी मागीर हेर तेज्या वयर म्हणटोची आमगेलें जिवीत ग्रासकायची आमगे कितू बँक बॅलन्स आहा कितू बाट आहाय आनी कितू घरां आहाय तेजी आमी आमगेलें आदोन दोची न्ही आमी तेजेरी आमगेलो आख्खो जीव तेजेर दोची न्ही आम पवित्र जाय न्हू दुसरें आदार करूं भोंवया हें बरे भाशेन आमी संवसारांत इतले दीस काडले आमकां हितू आहा कांय टेंशन ना आमकां कोणाची आमकां गरज ना ओय संवसारांत तुमकां कोणाची गरज ना नो प्रॉब्लेम पूण तुमी म्हाजी कितें जातली तुमी एज जाता दीस हाल्यान दीस कितको येता तुमकां खबर आहा आय तुमकां स्वता आमकां कोणाची गरज ना म्हणून हाल्या दीस आनी येत तो म्हयनो येत तें वर्स कितें जाता तुमगे जिवितांत तुमकां कांय खबर ना कोणा खबर ना तूं तो पवित्र आसल्यार तुका गॅरंटी आहा सारकी आख्ख्या घराब्याचेर तुवें गॅरंटी दिवपा जाता आतां एक गाडी घेयली म्हण तूं तुका 3 वर्सां गॅरंटी मेळटा कित्याक कंपनी खबर आहा हांवें गाडी एश को मॅन्युफॅक्चर केल्या हितू बरे क्वॉलिटी तेजे पार्ट्स केले हांवें बरे बरे येपार घालून आनी ते हितू तोखतो मग 3 वर्स देखून तेका हांव गॅरंटी दिता तुका तेश कोन्न तूं पवित्र जाल जाल्यार तुका गॅरंटी दिता देव जेजून बरयलां यू वील हॅव अ लायफ इन एबंडन्स म्हणून सारकें माप बंद वच पुऱ्या तूं हितू गॅरंटी दिल्या जेजून तूं पवित्र जाल जाल्यार मागीर जेजून ताका एक वोपार सांगली आतां जेजू वोपारीचे वयता वो व्हडलो प्रश्न घेवन येयले आपल्यागे भाटाचे म्हणटकीर जेजू आतां वोपार सांगत तेका एक ग्रेस्त मनीस तेका म्हळ्यार सगल्यांक थिंग आख्खे लोक प्रिचींग आयलो आहा एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनीक ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हज्या लागीं जागो ना हांवें कितें करचें बरी पीक जाली तेगेली तुमकां सांगिलां पीक कोण दिता देव दितात जशें वाऱ्या वेल्या सुकण्याक पळय देव पोशितात तेश कोन्न आख्खे रचणेकू देव पोशिता आख्खे रचणे वाऱ्या वेल तो सुकण्या म्हज्यान पोसूं जाताय जाल्यार तुमकां पोसूं जायना काय म्हणल्यार जेजून बरयलो आहा म्हणटकीर सगळ्यां पडे हें पड बरें मेळटा तें तुमी वायट मनशाक कितको मेळटा म्हूण जाताय तुमी सगळें बरें पड येता तें देवूच दिता तो मनीस तो जिवीत न्हवसोर नजा तेज्या हातीन आहा म्हाजी तेगे फारीकपण तो आपल्यागे हातीन जोडून घेता तेगे वायट कांदानाचे वायट तो आपल्यागे हातीन कोन्न घेता मागोन घेता तोंडान कित्याक ते तो पवित्र ना म्हणून पूण देव बरें पडे आहा तितलें देवाक कसो येता तूं म्हणनाकाय तो हितू वायट कोताय तेंका बरें जाता आनी हांव पण हितू वायट कोता ते रासो म्हाका मुगे काम बरें चलता पोस्ट वाडोता पागार मेळटात तुमी चिंत नाकाय हें देंवसरागे मो तूं वायट कोता आसतना तुका बरें मेळटा तें तुका देंवसार दिता म्हणून वायट केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना तुका बरें मेळत रावता मो जो मनीस वायट कोता तेका पडे कितें मेळटा तें सगळें देव दितात पूण कितें वायटाचो परिणाम मरण देवान सांगलोलें आदामान एवेक आदामान सांगलोलें हे जो झाडां फळ खायलें तुका मरण मो मागीर ताणें एवे सांगिल्लो आसता म्हण तूं तो आनी सांगनासतना कितको रावतलो सांगलो आसतलें हें तूं फळ खायनाका मरण मो हें चोय हिंगाय तेजें मरणूच हें चोय एक ग्रेस मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांत खूब पीक जालें तो फुलोलो आतां पीक जालें मो हांव पातकां देखून आसता म्हणटा जायत मेळ्ळें बरें जालें आनी अशें काडलें आमी जिवीत बरें जायत रावतलें वायटान तूं रावया स्वता एका मारया तेका मारया हिंग झगडी करया थिंग झगडी करया
तेका शूट कोरया हेका कोरया बरे पयशे मेळटाय सुपारी किलरा बरे पयशे मेळटाय आनी करीत रावताय म्हाजी बरे पयशे मेळटाय मो पूण देंवसारू तुका रावता घात घेवपा निसणटोन तुजें मरण हें चोय खंयच्या टायमाचें मरण तुमकां सांगो जायना तेका लागून तुमगे जिवीत सद्या हात देखून बरें चलत जाल्यार पुरो ब्रेक मारे हिंगाय आनी वायटूय जालें जाल्यार आनी उपाव ना तुमकां ऑलरेडी वायट जालें जाल्यार आनी तुमकां कांय उपाव ना पवित्र जाचें पडलें आनी तो आजून तो बरें जिवीत तुमगे चलता सुमराचें आहा 50-50 आहा जाल्यार आनी राव नाकाय ब्रेक मारे आनी पवित्र जाय दुसरी घोडी केसो येवन तुमगे घराचो विधवा जायन तुमी भिके पडलीं जायतें तुमकोडे आहा म्हणून उडनाकाय वचोय हो मनशा न्हू जायतें आहा म्हणून तेणें कितें केलें आयडियार काडलें तेणें आतां चोय आतां कितें कोतलो हितू पीक जालें न्ही हितूलें पीक जालां आतां तेका आतां सामान दवरूंक जाय तें चोय म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना चड जालें आतां तें सांगलें तुमकां हें तुमी 2 पयशे जातरी सगळे नेट मारताय म्हळ्यार चोय जाग ना तुमकां आतां खूंय कितें कोणाक घास मारचो कोणागे बाट घेवचें खूंयचें फ्लॅट घेवचें आनी खूंयचें मोटर घेवचें आनी कितें खूंय घास मारचो कोण ना तुमकां म्हाजेर असो पयस चड जाला तेकाय तशें जालें तें चोय खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाचे भितर चिंतूंक पडलो म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना हांवें कितें करचें तो सगलो एकठांय करून आपल्याकूय हाच्या कोतालो चोय दुसऱ्या आदार कोतलो कोण गरिबा दितलो 10-8 दुसऱ्या दितलो कांय ना हेंचो हिंगा एश कोन्न आमी सगळे एकठांय करून सगळे आमकांचे हाच्या सोदताय भावा भयणी दिन आसो 8 नासतना तेंगे सायन घेवन एनओसी घेवन आपूण हाच्या कोता हें चोय दुसऱ्या तोपी घालून भोंवताय तें चोय तें कितें कोच मागीर कोण ना सगळे एकठांय करून सगळे घास मान सगळे हेंग मान आख्खो संवसार आपल्यागे करूंक कोताय पूण वचोन गोंय साहेबा उमेद घेताय हेचो आमगे कातोलीक गोंय साहेबान म्हणलें संवसार जिखोन वतमो विबाळ्ळे केसो फायदो काय मो आनी आख्खे संवसार जिखोन भोंवताय आनी वयताय देवा मुखार बाखार धीम घाताय आनी आतां आनी कोण कितें कोताय मुखार धीम घान सारकी तकली जमनी तें कोयताय धीम घान सारकें की जेजू सारको आल्त्रावल देंवून हाडले दिसताय ते वय सांत मात आहाय तेका पूण हेंगे कर्तूब चोयलें देंवसरां गेलें इगोजी वचोन सारकें धीम घान जमनी सारकें नाक आनी तकली तें खंयताय सारकी ओके हाल कंटिन्यू करया ओगो जालो थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां मागणी करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका आमकां बरे भलायकीन दवर कोवीड पिडा पयस कर सगळे सांदे बरे करून दवर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका हेंड्रीक बेगीन बोटीचेर काम दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका मायची डायबेटीक बरी कर आनी कुडी गोठायकी दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका सुकोराचे फामिलीक बरी करून दवर तांचे पागार वाडोय आनी पोस्ट वाडोय
आमेन. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. कोलेताक शिंकपाक बरी मोद दी. भिंडांचें दुयेंस बरें कर. आनी गोरेब्याचेर आशिर्वाद घाल. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. जॉन्सीचे फामिलीक बरी करून दवर. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. मोऱ्याणाचे कान उगते कर. आनी कुडी गोडायकी दी. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. जॅकलिनाचे फामिलीक बरी करून दवर. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. क्रिसाचें काम बरें करून दवर. आनीक गारेब्याचेर आशिर्वाद घाल. पागार वाडोय आनीक पोस्ट वाडोय. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. जॅसिक आनीक एलिटाक लंडनाक बरें काम दी. जायत्या पागराचे आनी घराचे लागीं. आमेन. जेजूच्या नावान बापाय मागणें कोत्ता तुका. तेवदो मिराक बरे भलायकेन दवर. आनी गोरेब्याचेर आशिर्वाद घाल. आमेन.